सान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती मोठा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्वी नवी आल्या भक्ती मोगान तुका आम्ही हसिता कालचा मोनान येचा तुझी स्तुती गाथा वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटता येता आम्ही मोठा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती मोठा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकडे असो विसव इतर आचरण करच्या वखता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. हे संदर्भार जल्मा दिसाक अर्गासन मीस भेटयता जॉयसन डिसोजा. तशेंच जल्मा दिसाक अर्गासन मीस भेटयता स्टेफी वेनिशा मिरांडा रोजेवडो. तांकां बरी संतोश बरी जल्मा दीस आमी मागता. तशेंच तांचे हृदया खातीर विशेष संदर्भार आमी मागया. तशेंच अर्गासन मीस भेटयता हिल्डा क्वॉर्टर्स मुंबई. अर्गासन मीस भेटयता निशा क्वॉर्टर्स मुंबई. तांचे हृदय बसोत आमी मागया. देवतावन लाभलेल्या सर बरेपणाक अर्गासन मीस भेटयता कियाना पिरेरा. हाच्या सर्व बरेपणाक अर्गासन मीस भेटयता मेगा पिरेरा नारावी. देवदीन एंटनी मस्कर आत्म्या मिसिता मार्गरेट मस्कारानेस नारावी. देवदीन पाऊल अंद्रादेंचे आत्म्या मिसिता ग्रेटा मोरस आनी कुटाम फातिमा वडो. देवदीन कामिल लुसी आनी क्लेमेंट कडोसा हांचे आत्म्या मिसिता ब्रायन डिसोजा मोतीमाई वडो. हे सर्व हृदय बसोत मागया. मस्त बसोत मागया. जे कोणा मगतान बसला तसं उडास कडून जे बसोत या मिसेच्या बलिदान बेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो सुमेच्या जिवंतपणाचा ह्या बागी दिसा एक कुटाम जावन देवाक दिन वासूंक आमी संगता जमल्या. आयची देवस्तुती देवान दिल्ली लौकीक ग्रेस्त काय दुबळ्यां संगी वांटून घेवंक उलो दिता. देवान आमकां दिल्ली आशिर्वादां आनी देणी गरजेवंता सगळें वांटून घेवचें बरें म्हूण आमचें तें रस म्हूण मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. मगळ भाव भयणीनो देवान आमकां दिल्ली ती देणी ती ग्रेस्तकाय तो वेळ सगळें पयल्या एकामेका ती वांटून घेवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयचे दीस आमकां दिता. वांटून घेतिल्ल्यांत आमी सडीत जोडूंक शकता म्हणलें सती देवाचें उतर आमकां दिता आसतना ह्या सताकाल जिवंक दिव आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून मागया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत होते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळकाळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सोमिया तुजें उतर आमकां आमचे तें आसलें देणी आमचे तें आसलें दिरवी एकामेका ती वांटून घेवंक आपोवणें दितात. पण हे उतराचो तिरस्कार करून वांटून घेवच्याक चुकोवन पडलें हांव. बक्षणें मगोर म्हणटा सोम्यांक काकूतकर सोम्यान जेजू तुजी शिकोण प्रवदे मुखांतर याजका मुखांतर धर्मिक मुखांतर आमकां तूं वेळा कळा प्राप्त करताय. तांकां आयकूंक आमी सुकल्या ह्या मुखांतर सर्गेची वाट सांडून आमी गेल्या. पश्चातापवतो सोम्या बक्षणें मगोन म्हणटा
क्रिस्ता काकुदका दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणलें सत तूं आमकां शिकयताय देवंक पाटी सरिल्ल्या खातीर आमी पश्चात्तापवता बक्षणाय मगोन म्हणटा सोम्या काकुदका तकली भगवून देवाची काकूट आमी मागून घेवया सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती तच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया गडी बडोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर त्या समा खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी अगणित पदवी भोव कर्ण पातकांची दया करून आनी तांकां बक्षाणे दिवंक तूं दाखयताय आमा पातक्यांक सदां कनवड्यान वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजांत अत्रेगून सर्गीचें सूख आमी जोडीशें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वस्पर देव अशें म्हणटा सियोनांत सुशेगात जियेतल्यांची आनी समारियाच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हणून चिंतल्यांची कटा हस्तिदांताच्या खाटींचेर तीं आड पडतात आनी आपल्या पलंगांचेर पाय सोडतात हिणांतल्यो शेळयो आनी गोठ्यांतलीं वासरां मारून तीं खातात किन्नरेच्या नादार तीं व्हडल्यान गायन करतात आनी दाविदा भशेन संगीताची नवीं वजंत्रां सोदून काडतात व्हड कांशांतल्यो दाकांसोरो पियेतात आनी भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात पूण झुजेच्या नासाची तीं चिंता करिनात देखूनच तीं आतां निर्वसीत जातलीं सुशेगात आसलेल्यांची मजा संपतली देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार
मुज्या सर्वेस्पोराक होगलीक दी आत्म्या मोच्या सर्वेस्पोराक होगलीक दी सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पुरतो अन्याय जाल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो भुकेल्यांक तो ग्रास दिता कैद्यांच्यो सांकड्यो तो तुटोवन उडयता आत्म्या मोच्या सर्वेस्पोराक होगलीक दी सर्वेस्पोर कुरड्यांचे दोळे उगडता बागवल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पोर परगाव्यांक राखता अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता आत्म्या मोच्या सर्वेस्पोराक होगलीक दी आत्म्या मोच्या सर्वेस्पोराक होगलीक दी सा पौलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप तूं देवाच्या मनशा सर संवसारी संगतीक पाठ कर नितीचो भक्तीचो विस्वासपणाचो माया मोगाचो सोंसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर भावार्थाचें झुजू उत्तम तरान झुजू आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोड घे ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी सबार सक्षां उजीर तुवें भावार्थाची उसरणी केल्ली आतां सर वस्तू जीव दितेल्या देवा समोर आनी हादिपती पिलाता उजीर आपली उसरणी कर ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका परमयतां तुजे कायदे विस्वाशीपणी पाळ आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथाविणें आनी आक्षेपाविणें जिये देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आनी श्रेश्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धनियाचो धनी तो एकलो मात्र अमर आनी तो हगाम उजवाडान जियेता खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सकना ताका जावं मान आनी सस्नाची राजवडकी आमेन देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 कितलो वर्तो क्रिस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाय वरवीं तुमकां क्रिस्त करशा हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून फरिसांवांक सांगलें एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनींत फेस्तां करन गम्मत मारतालो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तान पडलेले उंड्या गुडके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं थोडे तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीन बसयलो ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो पाताळी उळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्रामाक
आणि ताचे कुशीनीस बसून असलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब्बान म्हळें, अब्राम बापा, म्हजी बिरमोत चिंत, हांगा ह्या उज्याच्या अत्यंत आवडवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची तिमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी चीप थंड करीशेन ताका हांगा धाड. पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगिल्लें तितलेंच लाजर दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर. पूण हो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक कंदक आसा. ह्या वरवीं हांगा तो तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदती जाल्यार ताच्यान वचूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशींतल्यान आमचे कुशीक कोणाचे न्ही उतरून येवंक जायना. तो क्रिस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणीन धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांच्या सुवातेर हे नशें तो तांकां 17 दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोयचे आनी प्रवादी आसात, तांचें ते आयकूं ना. अब्राम बापा, म्हणालो तो, मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो ताचे सशी वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तोळ अब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोयचेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यार ते सत्मानचे नांत. देवाचें उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां आसल्ल्यांनी नातल्ल्यांतय वांटून घेवचे विशीं कांय इल्लोसो संदेश आमकां दिता. संवसारांत आमी एक दिश्ट घाली जाल्यार संवसाराक जायते ग्रेस्त मनीस आसात. जायते ग्रेस्त मनीस आसात. सांगाता, जायते दुबळे मनीस आसात. पोट भरून खावन नाका म्हणून खाण भायर उडयतले मनीस आसात. भायर उडयलेलें खाण हिंसून खातले मनीस आसात. आमच्या आदल्या काळाक आमी गेल्या जाल्यार हर एका काजारा उपरांत आमच्या घरांनी काजार आसतालीं आनी इगर्जेन रेस्पेर जाल्या उपरांत व्हंकल न्हवरो बेंडा पुरशांवार न्हवऱ्याच्या माटवाक वयतालीं घरान न्ही गे. आनी थंय जाल्या उपरांत थंयसर जेलांत गी गाद्यान गी व्हडलो माटो घालताले आनी थंयसर कार्य सुदारशिताले आनी माडयेच्या फडार बसून शिरेती घाल्ल्या. शिरेती घालून ताचेर वाडलेलें जेवण आमी जेवताले. उपरांत शिरेती काडटले मनीस आसात. एका वयर शिरेती रासकरन ती कांटींत वा बाटयेंत दवरन थंयसर एका माडा मळा व्हरता आसतना थंयसर कुरपाणे घेवन आसलेले मस्त मनीस आसताले की ना. तांदूळ कांय उंड्याचे कुडके उरल्यात की मासाचे कुडके उरचे खंय आसले चिवून चिवून आली हाडां पुरा कळ्ळें गी. जाल्यार तांदूळ उरलां गी कांय इल्लेशें सोदून कित्याक म्हळ्यार एकच कुडको वाडचो सुकल्यान 2 कुडके वाडचे आनी आमकां मांस खावंक मेळनातलें. अप्रूप मेळचें काजारा वेळा कोण सोडटा. पण जाल्यार पळया कांय उरलां गी कांय शीत उरलां गी तांतूं आरोवन व्हरताले. पळया तसली परिगत म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयल्या. तुमी पळयल्या म्हूण हांव चिंता. आमच्या 10-50 वर्सां फुडें असली गत जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 2000 वर्सां फुडें कसली गत आसा नाका. आयची सुवार्ता जेजू सांगता ओपार बेश्टेनी ती ओपार सांगता तो ताणें खुद्द पळयलें न्ही. हें घडीत अशें घडता संवसारांत म्हणून मनशाक ताच्या दोळ्यांनी तो दाखोवनशें बरी सांगता. अपुर्बायची पळया असली बरी गत आसा संवसारांत. आधुनीक काळार आसा. आधुनीक काळार तुज्या खंयच्या माडा मळा रुखा मळा बाठी घेवन कुरपाणें घेवन उरलेलें
आरोवची अवकाश ना सरकार सोडिना वा तुवें उस्तें कोणाकी वाडोवंक ना सरकार सोडिना तांकता जाल्यार तांकां आपय पंक्तीर बसय वाड नाजाल्यार इल्लें जेवण बांदून दी असल्यो अवमान म्हळ्यार अवमानीय म्हळ्यार कितें म्हणटात मनशापूण नातलेल्यो करण्यो करूंक नात स्वस्थ पूण तोवळच्या काळार आसलें आधुनीक काळार नान जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो असलें घडता असलें घडता असले मनीस दराबाद सकाळी ब्रेकफास्टाक हैदराबाद गेले जाल्यार दनपाराच्या जेवणाक मुंबय वतात संजेच्या जेवणाक दिल्ली येतात फाटी सकाळी हैदराबाद ब्रेकफास्ट दनपारां जेवण मुंबय आनी दिल्लींत डिनर असले जेवणचे मनीस हे आसात एका ब्रेकफास्टाक लगभग 10-15,000 एका जेवणाक 50,000 एका डिनराक 1,00,000 कडसूनचे मनीस आसात एका सँडलाक एका वाण्याक एक जोडी वाण्याक 50 लाख दिवचे मनीस आसात एका मोबायल सेटाक 2 करोड दिवचे आसात आनी एका काराक 8 लाख 10 करोड दिवचे मनीस आसात मोबायलान दाखोवन सो तो वेळ कॉल करचें तेंत वैगी मार्गान जावचें गाडयेर मार्गार जावचें पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आशिल्ल्यांनी आपणा लागीं आसा म्हूण दाखोवचें नातलेल्या लागीं कांयच ना असली परिस्थिती हांव एक फावटी पंजाब गेल्लो पंजाब तानो पाटी येता आसतना जनशताब्दी एक्सप्रेस म्हणल्यार ट्रेनार आयलो ते नवी दिल्ली रावता ती पंजाब तावन सुटली गाडी आनी त्या जेवणार त्या ट्रेनीर टिकेटींत जेवण आसा वेज जाय जाल्यार वेज नॉन वेज जाल्यार नॉन वेज जेवण आसा दिल्ली येवन लगभग 3 वरां ती गाडी पावली पंजाब तावन 3 वरां म्हाका आपणोर घेवचो पदऱ्याप ट्राफिकांत शिरकल्लो देखून ताणें फोन कर म्हणलें रेल्वे स्टेशनार तुमी बसा हांव थंयच येता आनी अशें हांव ट्रेनांतून देवलो आनी हांव रेल्वे स्टेशनांत बांकार बसलो ट्रेन पाटी सुटूंक आसा देखून ट्रेन क्लीन करचे मनीस आयले आनी उरलेलें उस्तें तें पुरा आरोवन तांणी भायर डस्टबिनांत घालें आनी डस्टबिनांत घाल्लें उस्तें खावचे गाडीर कितलेशे जण रास पडले आनी तांच्या प्लास्टिकान बरी लागले थंयसर एक ल्हान भुरगें आसलें ताका एक मांसाची पोड मेळ्ळी मांसाची पोड आनी तें खावन आसतना पळया खावन आसतना पेट्यान ती पोड ओण केली हातांतली आनी भुरग्यांनी त्या पेट्याच्या तोंडांतली पोड ओण केली पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भूक म्हळ्यार ती भिरांकूळ ह्या भुके विरोध दुसरें कांय दिसना तुज्या पोटाक भूक लागली जाल्यार खावंक कांय ना जाल्यार पिवंक कांय ना जाल्यार तुवें भोगचें तें वळवळे तुवें भोगचें तें कश्ट कोणाक सांगूंक साध्य आसा सांगा भूक ती थांबोवंक साध्य नासल्या वेळार माती केल्ली निदर्शनां आसात माती केल्ली निदर्शनां आसात कळ्ळें गी पालो साबण केल्ली निदर्शनां आसात भूक तोडवंक तांकां असल्या बुकेन वळवळतल्या मनशांची दुर्गत पळोवन जेजू आयची सुवार्थ सांगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें येवजन आसा देवाचें येवजन सगळ्या मनशांनी कांय उणें पडनातले बरी जीएसआय देखून देवान ह्या संवसारांत सगळें दिलां दुबळेस जावन देवान थोड्यांक रचलां ग्रेस्त जावन देवान रचलां कित्याक एकतलेक देवान रचूं ना एकतलेक देवान रचलें जाल्यार संवसार चलना देखून दुबळे आनी ग्रेस्त कित्याक रचल्यांत दुबळ्यांचे कश्ट पळय जाय आनी दुबळ्यांचे कश्ट पळय जाय आसलेल्यांनी नातलेल्यांतय वांटून घे जाय व्हड कितें म्हणटात चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स आसता व्हडली 70 कितें टॅक्स एक्झम्पशन आसलेली पुरो आसात व्हडले मल्टीनॅशनल कंपनीज आसात तांच्या इनकमांत 30% तांणी दान करूंक आसा बऱ्या कामा खातीर दान करूंक आसा
पूण कितले जण करतात दान करतात, दान दिल्ले बरी करतात मात इन्कम टॅक्स दाखोवच्या खातीर, पूण जायते जण करनात, पयशे सगळे भितर घालतात, अशें दुबळे दुबळेच जावन उरतात, ग्रेस्त ग्रेस्त जावनूच वाडून येतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया 5,000 लोकांक जेजो न्हू 5 उंड्यांनी 2 मासल्यांनी अजाप केलें, वय गे वय गे न्ही वय गे न्ही. आं पळया जेजूक कांयच नासलेल्यांतले फातर आसले उंडे करी येते आसले, पूण जेजून म्हणें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात, तुमचे लागीं कितले उंडे आसा, कितले उंडे आसा म्हळें. हां पळय एक भुरगो, एक भुरग्या लागीं एक भुरगो धाकटो भुरगो 5 उंड्यांनी 2 मासली घेवन आयला जेजूची शिकोवण आयकूंक. तर उरल्यांनी कांय हाडूना म्हणून गे, हां कांय हाडूना म्हणून गे. एक भुरगो 5 उंडे 2 मासली हाडून आयला जाल्यार थंयसर आसलो 5,000 लोक कितले उंडे हाडिना जायत. हां वय गे न्ही. एक सुरेश वात्यान ती आसात, खावंक ना जेवंक ना, पयल्यांत बांदून हाडलां. देखून जेजू म्हणटा तुमचे मोदें कितले उंडे आसात, 5 उंडे 2 मासले, हांगा हाडा ते हांगा हाडा. देवान अर्गां दिली, सोम्यान अर्गां दिली. पळय म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो, लोकांची मनां परिवर्तन जालीं, हाडलेले सगळे तें भायर हाडलें, भितर बांदून दवरल्यांनी सगळ्यांनी भायर उमतिलें. पळय भायर उमतिलें, दालीं बोरलीं. हें सर हें. आज संवसारांत जायते लागीं जायते आसा, तांची सगळे दिरवे तांणी भायर काडले जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो आमच्या भारतांत एकच एक बुकेतलो मनीस आसचो ना, एकच एक बिलो पॉवर्टी मनीस आसचो ना. जर तर आसल्ल्यांनी सगळ्यान भायर हाडलें जाल्यार त्या धाकटुल्या भुरग्यान 5 उंडे 2 मासल्यो आसल्यो सगळ्यो भायर हाडल्यो. तशें हर एका ग्रेस्त आसलेल्या मनशान भायर हाडलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो कोणूच दुबळो म्हणो आसचो ना. सुरयल्या पवित्र सभेंत पळया आसले नातल्या लागीं वांटून खाताले, देखून थंय गरजेवंत म्हणून कोणूच नातुल्लो त्या समुदायांत, कित्याक आसले नातल्या थंय वांटून घेताले. आनी आज देवाचें उतर इतलेंच म्हणटा, तुमचें थंय दिल्ल्या लागीं जायतें आसा, नातल्या लागीं कांयच ना, नातले लागीं दिया, आनी तूं आसा संतोश, आनी तूं आसा सर्गीचें राज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून हेच्या पयले वाचपाक आमोस प्रवादाच्या पुस्तकां गेल्या जाल्यार सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, संवसारांत सुशेगाद जियेतेल्यांची आनी समारियाच्या दोंगरार आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतेल्यांची कथा. थोड्यांनी चिंतें आसा, म्हाका मजबूत घर आसा, बरो बंगलो आसा, गिमांत थंडाय मेळच्या खातीर थंडायाच्या सुवातेर घरां आसा, गिमशेल्या दिसांनी थंडायाच्या सुवातेर गिमशेल्या दगीच्या सुवातेर बंगले आसात म्हणून थोड्यांनी चिंतें आसा. सुशेगाद जिवीत हांव जियेता, दोंगराचेर शेर बांदलां, दर्याच्या बिचांत बंगलो बांदला, आनी एका वॅलींत म्हजें रिसॉर्ट केलां म्हणून चिंतूंक पुरो. हस्तिदांताच्या काटयो आसात न्ही गे, डेकोरेट केल्ल्यो न्ही गे. साद्यो काटयो मेळटात 2-3 हजारांक, 5 हजारांक, 10 हजारांक, 1 लाखाची 2 करोडांची काट आसा न्ही गे. तातूंत न्हीद पडल्यार मात सुशेग, न्हीद पडना जाल्यार कितें वयतो पाट दुखुरची. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, आनी आपल्या फलंगाचेर पांय सोडतात, हिनांतल्यो शेळयो गोट्यांतलीं वासरां मारून खातात, घट्ट खावन सरब सडयतात, सरब सडून फॅटी जावन पुरा काळजाग्याच्यो शिरो ब्लॉक जाल्यात. मागीर वॉकिंग कर, धांव, ट्रेडमिल चल, तें कर कितें फायदो. दाविदा भाशेन संगीताची नवी वजंत्रां सोदून काडतात, किन्नराच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात, डीजे जायचे, साऊंड जायचे, सिस्टम जायचे न्ही गे, डॅन्स करायचे, डीजे ढुम आवाज कितलो आसल्यारी पावना, कान केप्पे जावन फुटून गेल्यारी पावना, व्हडलो साऊंड जायचे. आनी व्हड काश्यांतलो दाकासोरो, व्हड स्कॉच विस्की आनी कितें पुराव जायचे गम्मत सगळे दिसपट्टे, सगळे
कले म्हणटात बॉडी मसाज ते हे जायचे सगळे सुसे न्ही एवढे व्हडले रिसोर्टाक गेल्यार पुरो आसा स्पा बॉडी मसाज ते कितलो पयसो वतात ताका पूण आपल्या जिवाच्या नासाची चिंता करिनात हे पुरा करतात खातात पियेतात गमात मारतात मसाज करयतात आनी कालें करयतात फाले पुरा करतात कितले पुरा करतात पूण उडास दवरिनात तुजो नास जावचो आसा तुवें मरोंक आसा आनी तुजी कूड कुसोंक आसा तो कोणाकच उडास ना आनी जर तर तूं उडास आसलो जाल्यार हें पुरा संवसाराची कुशलकाय तो करतो ना हें देवाचें उतर सांगता आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी असल्या काळार खटकायाची पिडा येतली असल्या काळार भिरांकूळ खरगां येतली आमी चिंतिनातले बरी कोरोना येयलें कोरोना येता आसतना लोकांक गेले सांगता आसतना फादर तें चायनान न्ही फादर हांगा येता हांगा येना हांव एक रितीर दिनासलो फिरगेचेन त्या वेळार कोरोना विशयान सांगतना म्हाका म्हणटाली तें चायनांत आसा हांगा येता 17 तारीखेर रेतीर आसली 24 तारीखेक आमकां लॉकडावन जालें मू कोरोनाक येवन पावलेंत मागीर सगळीं भितर बसलीं खावंक ना जेवंक ना वय कितें असले कश्ट आयले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देखून आमी कितें करूंक जाय हेचें दुसरें वाचप सांगता नितीच्यो भक्तीच्यो विश्वासीपणाच्यो माया मोगाच्यो सोंसणीकायेच्यो आनी बळेपणाच्यो करण्यो आदार भवार्थाचें झूज उत्तम तरान झुजू देवाचें उतर कितें सांगता पयल्या तें वांटून घेवचें जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावंक देवाचें उतर कशें सांगता त्या प्रमाणे जियेया देखून आयच्या सुवातेंत जेजू भोव अत्तीम एक निदर्शन दिता ग्रेस्त मनीस पळया ग्रेस्त मनीस आसलो व्हडलो बंगलो पितांबर वस्त्र कळ्ळें गे पितांबर वस्त्र थोड्यांक वस्तूर इतली बरी नीट इस्त्री जायचे की ताजी दार आसा पळय कोयतेच्या दारी बरी जायचे कळ्ळें गे भिरांकूळ नीट ते जावन इस्त्री करनात कळ्ळें इस्त्री दिसांनी करीचे पूण नीट जायचे सबीत सॉक्स पर्यंत इस्त्री करीचे सॉक्स हां एकलो मनीस म्हणटालो म्हाका हांवें लॉन्ड्री दिवचें फादर फुल्ल वस्तूर लॉन्ड्री दी म्हाका टीप टॉप जायचे म्हाका तशें परत जायना हांवें केल्यारय समाज येना बायलेन केल्यारय समाज येना लॉन्ड्री दिवचें बरें नाजूक सोबीत दिसाचें बराबर ना म्हणटा कळ्ळें गे पूण थोडे आमचे आसात तीं आमचे व्हडले व्हडले मनीस एका सुटाक कितले लाख की न्ही गे कितले लाख एका सुटाक एक दिसाक 4 सूट बदलितात की 4 सूट वता न्ही तुमकां हांव काडिना कोणाक कोत्ता आसा हां 4 सूट बदलितात की तशें पुरो आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण कितें फायदो 4 सूट बदली 10 सूट बदली वय गी हांग गमयता गी ना हां नायजे गी ना सूट कितलेय बदली तूं कितलेय सेंट मार नायजे तर नातल्या 2 दिसांनी तुज्या लागीं बसोंक कोणाकय जायना हां उडास दवरी जाय देखून 10 रुपयांचो लागस सबूस 50,000च्या 50,000चे वा 5 लाखाच्या सुटाकी बेस्ट 10 रुपयाचो लागस सबू म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देखून उडास दवरा आनी असलो मनीस आसलो आनी घट्ट गम्मात मारनासलो भायर भितर वेतालो आनी जायते सैरे येताले पूण ताच्या गेटीच्या बागलार एक मनीस पळया तो रुवानी कुसलो मनीस कोडाची पिडा ताका लागली समाजेन बहिश्कार घाल्लो कुटुंबाच्यांनी भायर घाल्लो घरा भितर ताका अवकाश ना समाजीन अवकाश ना हातांत एक बेतकाटी एक गांठ आनी एक तट्टें मार्गा देगेर भीक मागून आसा पेटे येवन ताजे गाय लेवतात गोता न्ही तुमकां पेटे आमच्या घरांनी आमकां गाय जाल्यार पेटे लेवताले गाय लेवतात नितळ करतात तर आमकां खुशी जाता बरी कुरजुताना वय नातल्यार आमकां गाय जालो जाल्यार कांय पांया गाय जाल्यार आमी वळांत रावल्या जाल्यार कुरवो आसात न्ही मासलेच्यो कुरवो येवन ते गाय साबून खातात दुखता आमकां ते झाडां हां अशें येवन ताचे गाय लेवताले खाताले ताका दुखताले खावंक नातिल्लें खावंक देखून तो थंयसर ग्रेस्त मनशाचें डस्टबीन काय आसा पळय वेस्ट घालचें थंय तो बसोन नासलो ग्रेस्त मनशाच्या मेजांतून पडलेलें उस्तें कितें आसा तातूंत घाल्लें तें पण खाता म्हूण तो थंयसर बसलो ग्रेस्त मनीस जायते फावटी भायर भितर येतालो ह्या मनशाचें ताका दिश्ट पडोंक ना पळया एक दीस हो दुबळो मनीस मेलो लाजर मेलो आनी ताका व्हरून देवदूतांनी सर्गींच्या राजाक व्हेलो पळया देवाचें उतर म्हणटा कश्ट त्या मनशाक कशी सुडका मेळटा सोडवून मेळटा
ताका व्हरून अब्रामाच्या उजव्याक जेवणाक बसयलो आनी ग्रेस्त मनीस मेलो ताका व्हरून पुरलो मातयेंत पुरलो आनी त्या एमकणाच्या उज्यांत तो उलपोन आसा आतां आनी तो पळयता सर्गार दिश्ट पळयता अब्राम आनी लाजर पळया तो थंय जेवन आसा हाका व्हरतो संतोष बघता आनी म्हणटा अब्राम बापा लाजराक हांगा धाड ताच्या बोटाच्या तेमटेंत 2 थेंबे उदक म्हज्या जिबेर घालूंक सांग पळया हो ग्रेस्त मनीस आतां बोब मारता त्या लाजराची भीक मागता उदकाचे तेंबे मागता घट्ट पिवून वायन बरोवन पिवून आसलो मनीस 2 थेंबे उदकाचे मागता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसली परिगत ताका येता कोण एकलो मनीस ग्रेस्त मनीस आसलो तो हाय डायबेटीक जावन गँग्रीन जावन दोनी पांय खटकेल्ले आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत वळवळून आसलो आनी ताका मेळोंक गेल्ल्या वेळार तो म्हणटालो जायतें म्हाका आसलें जायतें खातालो पियेतालो गम्मत करतालो जायतें आसलें फादर जायतें आसलें आज म्हाका खावंक कशें येता म्हाका पिवंक कशें येता पूण कांय खावंक जायना म्हजे पांय कातरल्यात खोली पडापड वळवळे म्हाका पूण फादर एक हांवें सूख केल्ली आसा ₹1 म्हूण हांवें दर म्हणून हांवें म्हज्या कामागारांक सर्तीक जावं वा कोणा मागतेल्यांक जावं दिल्लो ना म्हणलो तो पश्चाताप पावता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पश्चाताप पावता पळया असली परिगत ह्या ग्रेस्त मनशाक हांगासर आयल्या आनी हो ग्रेस्त मनीस रडता आतां आनी अब्राम बाब म्हणटा ना तें जायना आमचे तो तुमचे लागीं वचूंक जायना तुमचे तो आमचे लागीं वचूंक जायना बिलकूल जायना तर अब्राम बापा लाजराक गांवाक धाड म्हजे आनीक 5 जाण भाव आसात तांणी ह्या उज्याच्या वळवळ्याक येनातले बरी तांकां तो सांगूं दी ताका अब्राम म्हणटा थंय प्रवादी आसात थंय याजक आसात तर धर्म मुखेली आसात देवाचें उतर आसा ते सर आसा ते वाचूं दीत त्या प्रवाद्याचे याजकाचे शर्माव आयकोन दीत देवाचें उतर वाचूं दीत आनी जिवीत रुता करून दीत ना बापा तांकां ते भाद्रापा आयकनात शर्माव आयकनात रेतीरेक वचनात मिसाक वचनात देवाचें उतर वाचिनात ताका लाजर कोणी जिवंत जाल्लो गेलो जाल्यार आयकतात पूण अब्राम म्हणटा जर तर ते देवाचें उतर वाचिनात देवाचें उतर आयकनात ह्या जगाचें शर्माव आयकनात प्रवाद्याचें उतर आयकनात तर ते कोणी मेल्ल्यांतलो जिवंत जावन गेलो जाल्यार तांकां ते आयकनात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा तुमी देवाचें उतर आयकया तुमचें जिवीत रुपीत करा एक उडासतोरा तुजो अंत येतलो तुजें मरण येतलें तो संतोशान तुका देवदूतांनी उरी जय त्या सर्गीच्या राजा वळवळ्याचें मरण न्ही रुदानाचें मरण न्ही बगार संतोशाचें मरण तुजें जावच्याक आमी मागोंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें मरण येचें जाल्यार आमी सदांच बऱ्या करणे मुखांतर आयती जावंक जाय देखून बऱ्या मरणा खातीर मागता न्ही गे बऱ्या मरणा खातीर मागता ना बऱ्या मरणाचे माये आमी बस विनंती कर म्हणटा आमी बऱ्या मरणाचें देण्या मागोंक जाय वळवळ्यांचें न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या सुवातेंत अपुरबायाची शिकवण आमकां दिता आसतना आज देवाचें उतर म्हणटा संवसारांत कितलें तुवें दान धर्म केलें कितलें बऱ्यो करण्यो केले तितल्या मापान सर्गीच्या रासांत तुका प्रतिफळ लभतलो एकलो मेलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस मेल्या उपरांत तो संवसारांत व्हडल्या बंगल्यान जियेतलो जायते आस्त संपत ताका आसली तो मेल्या उपरांत ताका सर्गीच्या राजा उबारून गेल्या उपरांत ताका बारीक खुशी जाली हांव गांवांत व्हडल्या बंगल्यान जियेतलो सर्गीच्या राजान दी म्हाका बंगले मेळटले अब्राम बाब मेळ्ळो ताका स्वागत करना पुरोवन गेलो हे सर्गीच्या राजाक आनी व्हडले बंगले ताका दिसले ताका बारीक खुशी जाली संवसारांत हांव व्हडल्या बंगल्यान जियेतलो सर्गीच्या राजान दी म्हाका व्हडलो बंगलो मेळटलो म्हणून ताणें चिंतलें आनी अब्राम बाब आपूण व्हरून गेलो बंगले पुरा पाटी पडले नड्यांची घरां मेळ्ळी तो म्हणालो बंगल्यांत संवसारांत जियेल्लो बंगल्यान जिवन पुरो जाला आतां नळ्यांचें घर बारीक बरें थंडायेचें घर थंड आनी बरें आसा देखून नळ्याचें घर जालें नळ्यांचें घर म्हणून ताणें चिंतलें कुशेन मेटां काडलीं नळ्यांची घरां उतरून फाटीं गेलीं कलवांचीं घरां आयलीं कलवांचीं घरां येता आसतना तो म्हणालो हांव बंगल्यान जिवन नासलो करंटांतल्या वेळार रावंक जायनातलें आतां सर्गीच्या राजांत कलवांचीं घरां गेलीं पाडणीं थंडायेचीं घरां करंट जायचें म्हणना फॅनां जायचें म्हणना व्हडली सर्गीच्या राजांत कलवांचीं घरी मेळचें म्हटलें बाग म्हणालो बेटा काडूंक लागलो कलवांचीं घरां गेलीं
कलवांची घरां गेलीं ल्हान ल्हान झोपड्यो आयल्यो ल्हान झोपड्यो मार्गा देगेर पडे ल्हान टारपल घाल म्हणटात तसल्यो झोपड्यो मेळ्ळ्यो ल्हान तातूंत बागोवन वचचें बसून उबो रावन वचूंक जायना बसोनांतल्यान उमतें पडोन वचचें कळ्ळें गे ल्हान ते गुरुपुरांनी गेल्यान ते हायवेच्यानी पळय धाकटी धाकटी तसले मेळ्ळे आनी आब्राम बाबा म्हळ्या आब्राम बाबा राव 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 खंय येताय खंय येताय हांव गांवांत व्हडल्या बंगल्यांत आसलो हांवें चिंतलें हांगा तो मेळटा म्हूण ना आनी हांव नण्यांची घरां मेळटा म्हूण चिंतलें ना कलवांची म्हूण चिंतलें ना आतां ह्या गुडचला आपण व्हरताय ना आब्राम बाबा तातूंत म्हाका रावूंक जायना म्हणलो तो आब्राम बाबा म्हणलो आळे पुता संवसारांत तुका दिल्ल्या ग्रेस्त कायन सर्गीच्या राजाक येताना तुवें घर बांदच्याक इतली सवलत मात हाडले सर्गीच्या राजांत तुका दिल्ल्या ग्रेस्त काय वरवीं संवसारी जिवितांत तुका दिल्ल्या ग्रेस्त काय वरवीं सर्गीच्या राजांत तुका घर बांदच्याक इतल्योश्यो सवलतो मात तुवें हाडल्याय सर्ती काडूं नाय तुवें हाडल्या सवलतीन हें ल्हानशें टेंट बांदूंक मात्र साध्य जालां जर तर तुवें संवसारांत आनी बरीं कामां केल्लीं जाल्यार तुका बंगलो मेळटो हांगा व्हडलो टेरिसाचो बंगलो मेळटो तो बांदूंक तुवें कांय हाडूं नाय तुवें हाडलेल्यांत हें मात्र बांदलां तातूंत राव म्हणलो गे पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी जिवितांत आमी कशें जियेता त्या मापान सर्गीच्या राजांत आमकां प्रतिफळ मेळटा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता ह्या उतरा घाल जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन दोळे धांबयांक एक घडी भर देवाचें उतर आयकल्लें आमी नियाळ करया उबी रव्या तरी एका देवा ते आसलो आमचो भावार तूं सारी सगळीं सांगता एकाच देवा आसत मानता सर्पद्वेदार बापतो सर्गांनी मृत्युमेसो दिसत्याना दिसत्या वस्तू सोदसणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्त आसत म्हणटा देवा सकलो स्पुतो सरकळा आदी बापा तान जल्मला देवा तान देव जुवाडा तान उजवाड खऱ्या देव तो नबसल्लो करो दे तो देवा तान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सई बासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून सर्गात सर्गांत तान तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं ओंकार मायेची उदरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पोंस पिलात काल ताका कुर्सार ताणे कष्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनः जिवंत जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला जिम्याचे मेल्यांची मनसेवी करू वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवटीक गोडशेवर आसता आनी पवित्रात्म्या आसत म्हणटा ईश्वराने जिवता आता तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताके समसर्क नमस्कार आनी महिमा भाव प्रभु वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पदकाच्या पुक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन एक घडी बोर आमची सगळी मागणी आमची गरजो आमच्या आशा कितें आसात तर एका देवाच्या पांयां तळा आमी उसारलेल्या भावार्थान मागणी भेटोवन दिवया सर्गींच्या बापा आमच्या पापा साहिबाक गवळ्यांक धार्मिकांक तुज्या पुताची बरी खबर परगडच्या मिसावांत उर्बेस कर म्हूण मागता आमचे मागणे आय आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक तुजे बेसांव दी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या तांकां ह्या राष्ट्रांत शांती समाधानान भरलेलें सर्गाचें वातावरण आसा करूंक कृपा दी म्हूण मागता आमचे मागणे आय आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर्व संद्यांक माया मोगाचे आनी बोगसण्याचे देणे लाभय हे वरवीं आमची फिरगस आनी आमची कुटुंबां सर्गाचो अनुभव हांगा संवसारांत बगूंक सकंदीत म्हूण लालयता आमचे मागणे आय संवसारी ग्रेस्कायेन जियेतल्यांनी दुबळ्यांची दया फावक आपणा लागीं आशिल्ले नाशिल्ल्या लागीं वांटून घेवंक दादोसकायेन जियेशें कर म्हूण मागता आमचे मागणे आय विविध समस्यांनी पिडेन आनी अमाल पियोवण्याच्या दोशींनी कश्टोवची आमची कुटुंबां बऱ्या मनाची मनशांचे सेवेद्वारी सर्गींचे सूख अनुभव करूंक सुखेन कर म्हूण मागता आमचे मागणे आय ह्या येवकरिसाच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सोमेस खरें येवकरीस कुटुंब बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुताक साक सावन जियोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता आमचे मागणे आय एक घडी बोरदोळे धांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुतान आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तन आमचे थंय आशिल्ले हेरां थंय गरजेवंतां थंय वांटून घेवंक
आपल्याच जिविता मुखांतर शिकवून दिलां. ताच्या उतराकाल प्रेरीत जावन असले बरेपणाची जिवी जिवंक जाय अशी कृपा आमचे ती वृता कर म्हण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेवन आयल्या काणिको तुझ्या पायांत तळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. घेवन आयल्या काणिको तुझ्या पायांत तळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो होगो वासो म्हज्या वावरांत केलो प्रितुमे तो दिलो तर तूं उंडो आमच्या जिविताचो. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव अपमानतात असलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनागरी महिमेक आमच्या या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून कनवळ्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं देन मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतर वंती सर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैर्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवानपणांत जिखल्या समेस्तान जिवीत आसनाचें आपल्या मायम्या सगळ्या भविश्या वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगात ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गरी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येतात ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडावणी वायन आसलें जेजूचे मास आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीनी ह्या रितीन वांटलेली सावया आसलें नातल्ल्यान थंय वांटून घेवची कृपा मागया. बापा करोस्तो तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता
जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतासो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्याने येतलो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर गसवतले आमी समेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पलमचो गोळी बाप्पा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखार मळ पळोवंक फोव कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती भगवान जुजे भगवान धर्मदत्ता आनी सर्व कडी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या समयाची आमच्या समया जेजूची अशें नमतीन दवरना आसलें नातलें दी वांटून घेवचें एकामेकाचे गरजां भोंवचें आसली सगळीं देणी तालेंतां पेल्या खातीर आमी उपयोग करचें असलें बरें मन आमचें तें रुसूंक देवा स्वतार मागून सुमयेन शिकलेले मागणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे हेसलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार देखुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जिये तेनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मोगसांनी उदारपणाचो गुर्तू जावन एकामेकाक संतोषान शांती दिवया देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय येयजून सचिवंत देवाची शेळी आमी समेस्तांच्या मोगान भरोवन मनीस आनी संवसारी आयिल्ली आसलेल्यानी नातिल्ल्यान तें वांटून घेवंक पाठिंबो दिवंक आदार दिवंक वयर रडोवंक आपोवणी दितात ती शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिविताक सांबाळूं आमेन
सोम्याधिकार सर्गीचे पोषण जिणेचे दैवीक दाताम कमोगान टावचे दी सोम्या देणे तुझे सोम्याधिकार सर्गीचे पोषण जिणेचे दैवीक दाताम कमोगान टावचे दी सोम्या देणे तुझे जीविता सोडून तुमका हांव दिता संस्कृत जीवित तुमका आपयता घेया खया आमाजया सर्गीचे मना कंदा दोसया सोम्याधिकार सर्गीचे पोषण जिणेचे दैवीक दाताम कमोगान टावचे दी सोम्या देणे तुझे प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या आत्म्याच्या तसेच कुडीच्या सर्व वाईटांक वो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणाधिक वखद जावं जशे ए रितीन जेजूचे मरण संभ्रमण तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताच्या वैभवांती आमकां वांटो मेळ्ळो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची गोड उपकार माय मोगाळ भुरग्यांची आयकुमागणी आमची दिश्टा काकुळतीची नमो नमो मोये मोगाळ आमची शेगाये तुका अगळप तुका उसून गयता तुका मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरे आशीर्वाद देवा नमान बळोक जेजू रोजारी साहेबीनी सगळी संगता बगेन गुरुसाचे कृपेन इरो आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भक्तीन मी सनवांटी दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं हॅव ए गुड डे गॉड ब्लेस यू मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलवीन आतां तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेदासचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपणू आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळी 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन
10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान, उपरांत 9 भक्तिकांक जेवण, पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें, भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेष करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक या भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी